Hello viewers, welcome once again to the studios of Prudent Media for this week's episode of Journo Speak, the program in which I, Dilip Prabhudesai, interview two of Goa's leading journalists on a topic that's relevant and important to Goa and Goans today. Well, our today's guests are two of Goa's leading journalists. Firstly, Raju Naik, editor Lokmat, and Rajen Desai, who is Goa bureau in charge of the news agency Hindustan Samachar. Welcome to Prudent Rajan Bab. And viewers, today's topic is something that a large section of Goan society feels is very important for the development of Goa, and that is special status for Goa. तर राजू बाब, डिस्कशन सुरू करचे पयलो प्रश्न तो म्हणटा तो स्पेशल स्टेटस म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें? नाही स्पेशल स्टेटस तुमकां सरळ सांगत न्ही. स्पेशल स्टेटस म्हजे कोतांनी टोटल चिकानेरी गोंयचो एक विशिश्ट वयलो दर्जाचो समाज आनी कांय राजकारणी हाणें तें एक मोठें थोतांड निर्माण केलां लोकांक फूल करपा खातीर. कळ्ळें तुका? आतां इतले वर्सान देश स्वतंत्र जावन जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं. इतले वर्साच्या हातूंत स्पेशल स्टेटसाक आतां अर्थ काय उरूं ना. प्रत्येक राज्यां आपल्याक जाय तसो कारभार करतात आनी मेन स्पेशल स्टेटस मागपाचो जो आपलें कारण आज निर्माण जालां गोंय मुक्तीच्या 50 वर्सां नंतर तें कितें की गोंयची जमनी आमी लोक भायले येवन घेतात आनी मोठ्या प्रमाणाचे लोक हांगा येतात म्हणून. म्हणजे आमचें कल्चर, आमची भाशा, आमची जमनी आनी आमचें गोंयचें पळय जें अस्तित्व आहा ताका एक धोको निर्माण जालो अशें आमच्या कांय लोकांक दिसता. पण ते सगळे जमनी कोणें विकल्यो? आमी विकल्यो. गोंयचे राजकारणी तातूंत सामील आशिल्ले. म्हणजे जें पळय कितें वायट जे पळय गजाली घडल्या ताका लागून स्पेशल स्टेटस जाय म्हणटात ताका आमचेच लोक आनी आमचे राजकारणी जबाबदार आसात. ते जर ताणें जे पळय कितें जे पळय चिकानेर ते करताले ती जर बंद करत गोंयाक आपोआप स्पेशल स्टेटस मेळिल्ले भशेन म्हणजे तें आमच्या हातान आसा. राजू बाबान म्हणलें की स्पेशल स्टेटस म्हणल्यार चिकानेरी. डू यू एग्री? काही प्रमाणात सारकें आसा तांचें. हाचें कारण अशें की स्पेशल स्टेटस मुळांत हो शब्द जो आसा तो थोडोसो असो कितें म्हणटा ताका गुडगुडी टायप शब्द. एक्चुअल आसा आनी एक्चुअल ना. स्पेशल स्टेटस हो खंयच्याय राज्याक एक वेगळे तरेचे आर्थीक आनी बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटीज केंद्रा कडल्यान मेळपाक जाय त्यो दिता. गोंयच्या बाबतींत जर आमी विचार केलो जाल्यार गोंयाक मुळांत स्पेशल स्टेटस मेळपाक शकता काय ना हो महत्वाचो प्रश्न आसा. आनी म्हाजो जो अभ्यास आसा ह्या सगळ्या हाचेर म्हाका दिसता की ज्यो क्रायटेरिया आसा त्यो क्रायटेरिया जर आमी गृहीत धरल्यो जाल्यार गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळप इज व्हेरी डिफिकल्ट. इज माय ओपिनियन. इनफॅक्ट प्रणब मुखर्जी जेन्ना अर्थमंत्री आशिल्लो एक्झॅक्टली तेन्ना ताणें स्पेशल कॅटेगरी दोन शब्द आहा ते स्पेशल कॅटेगरी आनी स्पेशल प्रोविजन्स. एक कॅटेगरी म्हळ्यार कितें की नॅशनल डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणून आसता. नॅशनल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान तुमकां मान्यता दिल्यार पुरो स्पेशल प्रोविजन मेळटा. आनीक दुसरी गजाल स्पेशल कॅटेगरी मेळटा. स्पेशल प्रोविजन म्हळ्यार आज जे पळय नॉर्थ इस्टाक पळय स्टेट आसा तांचे ट्रायबल एरियाज तांकां तांची लँग्वेज आनी तांचे कल्चर सांबाळपा खातीर कांय पावर्स दिल्ले आसात. पावर म्हळ्यार कितें की तांचे एसेंब्लीक कांय कायदे करपाचे अधिकार प्राप्त जाला ताका स्पेशल प्रोविजन म्हणटात. तो आमकां मेळप शक्यच ना अशें म्हाका दिसता. कारण तो आमकां मेळ्ळो जाल्यार बाकीची कितलीशीं राज्यां मागणी करपाक लागतली. आतां स्पेशल जर कॅटेगरी जाय जाल्यार नॅशनल डेव्हलपमेंट कावन्सिला कडेन आमकां वचचें पडटलें. हाजे पयलीं आमचे लोक गेल्ले तेन्ना प्रणब मुखर्जीन सांगिल्लें आपुणान तें ओपन करूंक सोदना. पूण हे स्पेशल कॅटेगरी, स्पेशल प्रोविजन किंवा स्पेशल स्टेटस पळय जे कितें वेगवेगळे तरेचे जे स्पेशल कितें तरी अशें येता तातूंत कॉन्स्टिट्युशना बदल करपाचो एमेंडमेंट करपाची कितली गरज आसा खंयच्या हाजे खातीर? हांव कित्याक विचारता कित्याक आतां हालीं एक मुवमेंट चालू आसा की हैदराबाद कर्नाटक जे रिजन आहा कर्नाटकाचें ते खूबच मागासिल्ले. थंय डेव्हलपमेंट जावं ना. म्हणजे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट आनी ताजे 4-5 कितें डिस्ट्रिक्ट आहा त्यो तांकां स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 371 हे येवचें एमेंडमेंट जावचें आर्टिकल 371 आनी तांकां स्पेशल स्टेटस मेळचो अशें एक मुवमेंट चालू आहा जे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज सिमिंगली सपोर्ट करतात. न्ही गोंयान अशें केल्लें आसा. गोंयान फाटीं जेन्ना पळय जमनीचो वाद खूब मोठ्या प्रमाणाचेर पेटपाक लागलो की भायले येवन विशेषतः देशा भायले येवन रशियान हांगा जमनी घेतल्यो तेन्ना अशे तरेची कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली आनी तेन्ना एसेंब्लीन एक रेजोल्युशन किंवा कितें तरी पास केल्लें जाका आमच्यानी कायदोय म्हणूं येता आनी तो हाका धाडिल्लो. ताचो कायद्याचो अर्थ आशिल्लो की हांगचे पळय सब रजिस्टर आसा ताणें त्यो जमनी नोंदवून घेवच्यो न्ही म्हणून. तो राष्ट्रपती कडेन धाडटकीर राष्ट्रपतीन ते रिजेक्ट केलें सेयींग की तुमकां अशे तरेन स्पेशल दर्जो ना अशे तरेचो. इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. कॉन्स्टिट्युशनली इट इज नॉट एक्झॅक्टली वॅलिड. पूण एक गजाल खरी की जर नॉर्थ इस्टाक अशे तरेचो दर्जो आसा जाल्यार तेच कितें वेगळें अशें म्हणून न्ही. जर खंयच्याय देशान भितर खंयच्याय भागान जर अशे तरेचो एक ज्वलंत प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा आनी स्थानीक समाज निमाणें आमी हो जो पळय दुबळो वर्ग आसा
ताजे बद्दल कोण विचार करना न्ही, सगळे ही चर्चा विधानसभेन आनी ते निवडून सुद्दां येनात. सो तांचे जर अस्तित्व जर ना जाता, तांचे जर कल्चर जर पुसून वता आनी ते नामशेष, हे समाज जर नामशेष जर जाता तशे तरेचे जर दिसून जर आयले जाल्यार म्हजे कोतान केंद्र सरकारान जरूर विचार करपाक जाय की तांकां अशे तरेचो दर्जो दिवपाचें. ना पूण एक सहज अशें गोंया एक हें जाता की आमकां स्पेशल स्टेटस जाय ऑन द बेसीस दॅट नागालँड एस. हालीं आयकूं येला नागालँड एक हें करतात. आतां नागालँड आनी गोंय हातूंत कितली साम्य आसा, कितली फरक आहा ह्या दृश्टीन? दिलीप बाबा, त्या पयलीं तुमकां एक गोश्ट सांगपाक सोदता की स्पेशल स्टेटस हो केन्ना आनी कोणाक दिता, ताका 4-5 एक मेजर क्रायटेरियास आसा. एक, तो प्रदेश सामको मागास आसपाक जाय, ज्या भागात खंयच विकास जाल्लो ना. आनी गोंय तर अशें नाच अजिबात, म्हणजे ह्या एका हाजेर आमी गेले भायर. दुसरी गोश्ट, त्या परिसरांत आदिवासी मागास जो समाज आसा तो मोठ्या संख्येन आसपाक जाय. म्हणजे शेड्यूल्ड ट्रायब एसटी पॉप्युलेशन, जे म्हाका दिसना की इतले मोठ्या प्रमाणात म्हणजे स्टेटस मागपा इतलें तें आसा. तिसरी जी गजाल आसा ती स्टेट ही बॉर्डरीचेर आसपाक जाय किंवा अतिशय दुर्गम अशा परिस्थितीत ते लोक जगता अशी परिस्थिती आसपाक जाय. तेंय खूब कठीण आसा. आनी चवथी एक जी भितरली गजाल आसा की त्या स्टेटीचे, आतां राजू भवन म्हणला तशें, ताचो कल्चर म्हणा किंवा तांची संस्कृती किंवा तांच्यो बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा अस्मितायेच्यो, त्यो पुसून वचपाची जर परिस्थिती निर्माण जाली त्या वेळार स्पेशल स्टेटस दिवंक तुवें प्रश्न विचारलो न्ही, तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन अशे समाज ना अशें म्हणपूय चूक जातली. कांय प्रमाणान आसात. विशेषतः आमच्यो पळय ज्यो अर्थवेवस्थेचो कणो अशें म्हणटात न्ही, 3 गजाली न्ही, आमचो मायनींग इंडस्ट्री, आमची टुरिजम इंडस्ट्री आनी आमचें कन्स्ट्रक्शन, जे आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एरियांनी पावलां. फॉर एग्जाम्पल मायनींग हाका लागून सेक्टरा लागून कितें जालें, मोठ्या प्रमाणाचेर शेतकरी वर्ग किंवा जो मागास वर्ग ह्या सगळ्या एरियांनी किंवा फॉरेस्टान पळय जो आशिल्लो तो विस्थापीत जालो. आनी विस्थापीत जावप म्हळ्यार फकत ताजे रोजी रोटी ना जावप न्ही, ताजें कल्चर ना जावप. शेतकरी किंवा जो रानान भितर जो पळय वर्ग आसता मागासिल्लो, तांची पदां आसतात, तांची लोकगितां आसतात, तांचो लोकवेद आसता, तो जेन्ना थंयच्यान स्थलांतर करता तेन्ना तो लोकवेद सोंपता. आनी तशेंच फिशरमॅन कम्युनिटी, दर्यावेळेचेर येदी मोठी हॉटेल निर्माण जालीं आनी ताका लागून आज कितें जालां की तो फिशरमॅन कम्युनिटी पळय आसा तो आज दिसती पडना. गोंयचो मनीस आज फिशींग इंडस्ट्रीन कितलो आसा, ट्रॉलर घेतले आसात, हे सगळे ट्रॉलराचेर काम करपी भायल्यान आयले. मायनींग इंडस्ट्रीन भितर विस्थापीत केले, भायल्यान लोक हाडचे पडले ट्रक चलोवपा खातीर. आनीक आज कन्स्ट्रक्शन बिजनेसानूय भितर तुमी पळयतात की सगळो भायल्यान मजूर येता. वेगळो व्यू म्हणटाले. हेच तुम्ही जे आता गजाली सांगल्यो त्याच मुद्द्याचेर बिहार राज्यान स्पेशल स्टेटसाची मागणी केली, ओरिसान स्पेशल स्टेटसाची मागणी केल्या, नंतर झारखंडान स्पेशल स्टेटसाची मागणी केल्या. बिहारात ऑलरेडी एक एक्सपर्टाचो पॅनल आयलो, तांच्यांनी सगळी पळोवणी केली. ज्यो गोष्टी तांणी सांगल्या ज्या खातीर ते मागता त्योय तांणी तपासून पळयल्यो आनी सांगलें की तुमी ह्या हातून बसना. समजा बिहार जर बसना जाल्यार गोंय बसपाक, हांव त्याच हाजेर तुमकां सुरवातीकच म्हणिल्लें की गोंयाक तें म्हाका खूब डिफिकल्ट दिसता, कारण बिहाराची परिस्थिती काही भाग इतले दुर्गम आनी इतले वायट परिस्थितीन ते लोक जगता, तांकां जर तें मेळना जाल्यार गोंयांत आमी मागास जाका म्हणटा ते बिहाराच्या दृश्टीन मागासलेपण न्हय. बिहाराच्या दृश्टीन मागासलेपण गांव जर थंयचे पळयले जाल्यार अत्यंत आमचो पर बिहाराचे पळय जे मागाशिल्लेपण आहा ते राजकीय मागास आसा, तांकां फाटल्यान दवरल्यात एका विशिश्ट पॉलिटिकल हेतू खातीर. आमचो तशें ना न्ही. हांवें म्हणलें तशें की आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट होच मुद्द्याक धरून हांव उलयतालो, तेच मुद्द्याक धरून जर मुखार गेलो न्ही जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट कांय नवे कायदे हाडटा. ते नवे कायदे स्थानीक समाजाक पुसून उडोवचो न्ही ह्या दृश्टीन आसात. आनी तातूंत भितर एक आसा तो खंयचेय नवे प्रकल्प येतले किंवा मायनी येतल्यो तेन्ना स्थानीक समाजाक तातूंत वांटेकार करून घेयात. स्टेक होल्डर सो हातून भितर जेन्ना तो स्टेक होल्डर जातलो तेन्ना ताका आपूण पुसून उडोवपाचो की भायर हे सगळी जे प्रॉब्लेम्स आहा तुमी जे लिस्ट केल्या प्रॉब्लेम्स एज फार एज स्पेसिफिकली एज फार एज गोवा इज कन्सर्न, हाजे खातीर कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटाचीच गरज आसा काय स्टेट गव्हर्मेंटान कितें तरी वेगळे कायदे करून विदिन द कॉन्स्टिट्युशन? सेंट्रल गव्हर्मेंटूय कायदे करतात तशेंच आतां स्टेट गव्हर्मेंटान कायदे करपाची गरज आनी कायदे करपाची पेलून दवरया. आमचे कडेन जे कायदे आसात ताजें म्हाका दिसता की बरे तरेन इम्प्लिमेंटेशन आमी जर करत जाल्यार म्हाका दिसता कोणाक त्रास जावपाची गरज ना. आनी मुख्य जाय ते पॉलिटिकल वील, राजकीय इच्छा शक्ती, पॉलिटिकल वील टू इम्प्लिमेंट एक्झिस्टिंग लॉज. हाजी उलट राजन बाबा आमकां दिसून येता की ही सगळी पॉलिटिकल एक गेम जाल्या की 3 तरेचे आतां सेक्शन जाल्या विच आर ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर नॉट, आय डोंट नो.
एक म्हणल्यार लोक म्हणटा की स्पेशल स्टेटस गोंयांत जायच नाल्यार गोंय काबार जातलें, गोंयचो कल्चर काबार जातलो. दुसरे ऑप्शन्स एक्सप्लोर करपूच ना, स्पेशल स्टेटसा फाटल्यान रावप. एक ऑप्शन आहा की एक सेक्शन आहा की स्पेशल स्टेटस जाय आमकां, पूण मागीर पळोवया, सद्या आनी गरजेची खूब हें आसा, मागीर आमी स्पेशल स्टेटस पळोवया. तिसरें म्हणटा की स्पेशल स्टेटस गोंयांत कशें मेळपाक शकना, आमी आनी खंयची तरी मार्ग आपणावपा जाय. दिलीप बाब, म्हाका एक सांगा, गोंयांक खरोखरच स्पेशल स्टेटसाची गरज आसा काय कितें? दीस इज द मेन. असो हो विचार कोणी तरी करपाची गरज आसा. आतां तुमकां सांगता की अस्तित्व पुसून वचपाचो जो प्रश्न आसा, आतां खाण वेवसाय जो चल्ला, हो अस्तित्व पुसून उडोवपाचोच विशय आसा. जमनी विकून जे भायले लोक, जे भायले लोंडे जे गोंयांत येवपाक लागले, तोही अस्तित्व पुसून उडोवपाचोच हें आसा. पूण कायदे समजा जर तांणी म्हणला तशें जर इम्प्लिमेंट जाले सारके वेवस्थीत, जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम येवचो ना. तुमकां खणी जाय आनी तुमकां पर्यटनूय जाय आनी तुमकां स्पेशल स्टेटसूय जाय. कितें तुमकां जाय तें एकदां एक्झॅक्टली. ते हातूंत एक आनी एक बारीकसो प्रश्न, हातूंत भितर एक पयसो आसा इनवॉल्ड ना, एक लक्षांत धरपाक मोठ्या प्रमाणाचेर पयसो जमनी पळय आमी म्हणटात, हे गोंयच्यो जमनी भायल्या लोकांक विकून उडोवपाक इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर पयसो आसा. आनी हो पयसो जमीन मालका कडेन जसो आसा तशें रियल इस्टेट लॉबी कडेन आसा, तसो राजकारणाच्या हातान आहा न्ही. कायदे कशे ट्विस्ट करप आनी कशें ह्या लॉबीक फेवर करप, हातूंत भितर पयसो. कोणाकच तशें पळोवपाक गेल्यार स्पेशल स्टेटस नाका, फक्त इलेक्शनाक वेळार आमकां तें आयकूं येता. ना, इलेक्शना वेळार म्हणजे 2007 जेन्ना सोनिया गांधी हांगा आयिल्ली तेन्ना पब्लीक मिटिंगेक सोनिया गांधीन प्रॉमीस केल्लें गोंयकारांक स्पेशल स्टेटस. हो एक भाग. 2012 प्रणब मुखर्जी म्हणटा की स्पेशल स्टेटस दिवपाक शकना. 2012 मनोहर पर्रीकर म्हणटा की 40 आमदारां घेवन आमी दिल्ली या स्पेशल स्टेटस बघया. हातूंतल्यान लोकांनी समजोवप कितें. आनी शांताराम नायकानी म्हणलां, शांताराम नायकान फक्त फायनान्शियल ना, ताणें अशें म्हणलां की पर्रीकार जर त्या पयल्याच खेपे पक्षभेद पेल्यान दवरून 2 पक्ष एकठांय आयल्यात, काँग्रेस आनी बीजेपी. पर्रीकारान स्टेटमेंट केलें तेव्हा शांतारामान म्हणलां की आपूण खंयच्याय तरेची मदत करपाक तयार आसा आनी आपल्या कडेन ताणें मदत मागूं अथवा ना, आपुणूय आय एम फॉर स्पेशल स्टेटस. पूण हातूंतल्यान कॉमन मनशाक शांतारामाक परवडटाय की स्पेशल स्टेटसाची गरज ना अशें म्हणपाक, तो म्हणटलो. पण खरो स्टेटमेंट जाणी सारको केल्लो त्यातल्या त्यात. मागीर ताची टिका जाली, तातूंत काँग्रेस पार्टी अडचणीत आयली. प्रणव मुखर्जीचो स्टेटमेंट त्यातल्या त्यात सारको आशिल्लो की ताणें सगळे पॅरामिटर्स, सगळी परिस्थिती, देशांत कितें चल्ला ताची परिस्थिती सगळी लक्षांत घेवन हांव एकूच बॅकग्रावंड राजन सांगता, तुका डिसरप्ट करना. हांव आतां गोंयांत पत्रकारिता करता फाटली जवळ जवळ 25 वर्सां. हांवें मधु दंडवते जेन्ना अर्थमंत्री आशिल्लो होच प्रश्न हांवें विचारला. ताणें सांगलें स्पेशल स्टेटस दिवप शक्य ना. सो खरें उलोवप ना, खरें उलयत तो त्रासा पडटा. क्रायटेरिया आसा न्ही दिलीप बाब, त्यो क्रायटेरिया जर सगळ्यो आमी व्यवस्थीत जर तांणी इम्प्लिमेंट करपाच्यो ठरयल्यो जाल्यार शक्य खूब ना अशें. अशें एक हें आसा की गोंयाक जर स्पेशल स्टेटस दिलें जाल्यार सबंद भारताक स्पेशल स्टेटस दिवचें पडटलें, कारण लायनीत खूब लोक आसा. आनी गोंयचे बाकीचे पॅरामिटर्स, बाकीचे इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स, तुगेले पर कॅपिटा इतले हाय आसा की खरेंच स्पेशल स्टेटस जाय काय ना. तांणी आतां पळय एकच खरो निकश पळय जो पयलींच्यान आमचे आशिल्लो म्हणटा तो ट्रायबल्स हे पुसून वचचे न्ही हाजे खातीर तो दिल्लो. बेसीक तो ट्रायबलाचो कल्चर आसा जो पूण मागीर जर आमी फाटल्या 50 वर्सांनी पळयत न्ही, ट्रायबलाच्या सुरक्षे खातीर केंद्र सरकारान खूब केल्यात, खूब गोश्टी. आनी आतां तो पळय मायनिंग किंवा इंडस्ट्री संदर्भात तो पळय येता. सब प्लॅनाचो जो विशय आसा, सब प्लॅन ट्रायबलां खातीर. राजेश बाब, आमकां वी आर रनिंग आउट ऑफ टायम, वी हॅव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. आमी परत येवया आनी हे ट्रायबल्स आनी मुखार ट्रायबल्साचें कशें हें जालां तें पळोवया. तर व्ह्युअर्स, कीप वॉचिंग जर्नल स्पीक टील वी कम बॅक आफ्टर द ब्रेक.